येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. रशियेसान गोंयांत वचपी आनीक एक चार्टर विमान चालकाक बॉम्बस्फोटाची धमकी. काल राती उझबेकिस्तानात देंवयले विमान. सध्या उझबेक लष्कर तपासणी. मोबोर दर्यादेगेवयली कोसळ्ळी राखणे वणत. सरकारान 100 मिटराच्या रस्त्या खातीर कोटीचो केलो धूप. पुराय रस्तो एका धपक्यात गेलो व्हांवून. थळावे कोर्टात वचपाचे तयारेत. सरकारान चलयला सशक्तीकरण पूण वाडयले दुधाचे दर. बायला विचारतात कशी जातली भुरगीं बाळा सशक्त. स्टँडर्डायज दूध 54 रुपया वयल्यान पावले 58चेर. गायीचे दूध 50 वयल्यान जाले 54 रुपया. बेगोबेग देंवयात दुधाचे दर. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रशियेसान गोंयांत वचपी आनीक एक अजूर एअरलायन्स चार्टर विमान चालकाक बॉम्बस्फोटाची धमकी मेळ्ळा. धमके उपरांत विमान काल राती उसरां उझबेकिस्तानात ग्राउंड जाले. सध्या उझबेक लष्कर ते तपासतात. आमचो रिपोर्टर हिरू महालेन हे विशीं चड म्हायती दिल्या. आयकात. आज सकाळी 3:30 सुमार जे अजूर एअरलायन्स जे हांगा लँड जावपाचे आसले ते अजूर एअरलायन्सान खंय तरी बॉम्ब दवरला म्हणून अशी एक बातमी कळ्ळी. एक कॉल येयले आनी तेच्या उपरांत हांगा एक धांवपळ सुरू जाली. अशेंच लास्ट विकानूय एक कॉल येयले की जे अजूर एअरलायन्स आसा तितून बॉम्ब दवरला म्हणून. आनी जशें की कळटा की ही रशियन चार्टर फ्लायट अजूर एअरलायन्स ही अरावंड 247 पॅसेंजरांक घेवन येताली. तशेंच 7 हितून क्रू मेंबर्स आसले आनी ही सकाळी 3:30 हांगा येवपाची आसली. जेन्ना एक मेल गेली आनी तांकां कळ्ळें की एअरपोर्ट डायरेक्टराक कळ्ळें की हांगा त्या फ्लायटान बॉम्ब आहा, तेन्ना ती जी फ्लायट आहा ही हांगा रशियान देवली आनी थिंगा तेंच्यांनी चॅकींग केली. आनी ही केन्ना शेड्यूल जातली आनी केन्ना हांगा लँड जातली ही अजून मेरेन खबर ना. पूण हे सेकंड कॉल आसा ह्या म्हयन्याचे आनी ह्या सेकंड कॉलान हांगा 2 फावटी हे हॉक्स कॉल जाल्ले आसा आनी हेचेर पुरी फूल यंत्रणा काम करतात. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी कंट्रोल रूमाच्यान की आजूर एअरलायन्स आसा एअरक्राफ्ट तितून तो चार्टर फ्लायट रशिया टू गोवा तो 4:15 लँड जावपा आशिल्लो. राती आमकां 00:20 म्हणजे सकाळी आजचे सकाळी 12:30 वाजता आमकां ते इन्फॉर्मेशन आयलें की तितून बॉम्ब आसा म्हणून. आनी वो एअरपोर्टाक इन्फॉर्मेशन एअरपोर्टाक मागीर सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें आनी ते आमी तेज्या खातीर कांय प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर आमी सगळे आमचो फूल स्टाफ लायलो. वास्को सब डिविजनल स्टाफ लायलो आमी थंय. मागीर आमी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड हाडलो. मागीर डॉग स्क्वॉड हाडले, ATS हाडले आनी फायर ब्रिगेड सगळे आमी रेडी पोजिशन रावले. बट हितून हे करता आसतना ताका फुडें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलेली खंयच्यान मिटिंग्स घेता आसतना की तो फ्लायट थंयच्यान ऑन द वे टू गोवा तो मागीर थंयच्यान उझबेकिस्तानान ताका थंयच्यान लँड केलो म्हणटा. आनी तो थंय लँड जालो समथींग अरावंड 4:30 लँड जालो थंय सकाळचे. सो एनीथिंग इज फाउंड ओवर देयर. आतां ते थंय लँड करून ताका ते सगळे तेजे लोकांक ते सकयल देऊन ते सर्च करतले फूल एअरक्राफ्ट. सर्च करून मागीर सगळो सेक्युअर जावन ताका मागीर तो गोंयान येतलो फ्लायट. एनी शेड्यूल हॅज फिक्स्ड टू शेड्यूल ताचो आतां केन्ना भायर सुद्दां आमकां कांय इन्फॉर्मेशन येवना. बट थंयच्यान हांगा येवपाक इट टेक समथींग अरावंड 3.5 ते 4 वरां लागता फ्लायटीक. आमकां ते इन्फॉर्म करतले आनी मागीर तो गोंयान लँड जातलो फ्लायट. कित्याक तो परत हांगासरले पॅसेंजर रशियाक वतलो. सर दिस इज कंटिन्युअस प्रोसेस. लास्ट 2 टायम सेम सिमिलर टीम जाले. सो एनीथिंग कनेक्शन इज फाउंड इन गोवा ऑर इंडिया. हितून आतां हितून कांय आमकां फुडलें मेळूना. सो हो आतां व्हेरीफाय करता आमी, सर्च करता सेक्युरिटी एजन्सीज हितून उझबेकिस्तानात ताजे एअरक्राफ्टाचे आनी ताजे मागीर कितें आउटकम येतलें तें पळया आमी कितें. बट गोवा इंडिया ना. ह्या म्हयन्याचे सुरवेक 10 जानेवारीक दाबोळी विमानतळार देंवपाचें आशिल्लें रशियन चार्टर विमान ATC नियंत्रकांक बॉम्ब घेवन वचपाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत जामनगर विमानतळाचेर वळयल्ली. हे घडणुके उपरांत दाबोळी विमानतळार पुलीस मोठ्या प्रमाणात दवरिल्ले. उपरांत बॉम्बाचो अहवाल फटीचो आशिल्ल्याचें कळ्ळ्या उपरांत आडयल्ल्या विमानाची सुटका जाली. दाबोळी एअरपोर्टाच्यान हिरू महाले वास्कोच्यान पेडणेच्यान वचपी हायवेचे काम कासवाच्या गतीन चल्ला. परवरी ते पत्रादेवी मजगती ह्या मार्गान 100 वयर बळी घेतल्यात. फकत अपघातात 2 दिसां आदींच एक बळी घेतलो. कंत्राटदार ताका जबाबदार. अजून वर्सभर काम सोंपपाची चिन्ह नात.
वर्सभरात आनीक कितले बळी वयतले कंत्राटदार आनी सरकारच जाणा। परवरी ते पत्रादेवी मजगतीच्या महामार्गान आयजवेर 100 वयर मरणां पळयल्यांत। अर्थात तातूंत कंत्राटदाराची बेशिस्त आनी बेजबाबदारपणां चड जबाबदार। तेच बरोबर थळाव्या लोकप्रतिनिधींनी मनशांच्या बळी कडेन केल्ली आडनदर तितलीच जापसालदार। तात्पुरते का जायना दिका दाखोवपी तकटे उबे करप, योग्य तरेन बॅरिकेड्स घालप, धोक्याची सुचोवणी दिवपी तकटे लावप हे कंत्राटदाराचें काम, पूण तें खंयच केल्लें दिश्टी पडना। देखून अपघातांची माळ चालूच आसा। हो पळयात पोरसकडे जंक्शना वयलो गोंधळ। ह्या जाग्यार 3 दिसां आदी एका तरणाट्याचो बळी घेतला। आता वयल्यान ती गाडी कम कोण सकाळी जा खाला हयसर आता ते पेडणे वयता आमी पेडणे येता वयता वयल्यान कम कोण एक्सिडेंट जातलो न्ही सामके डेंजर आसा ह्या। आणि बोर्ड बी काय दिसता बोर्ड बी अशें काय ना ते संजय ड्रायव्हरच्यान बोर्ड लायला तो ड्रायव्हर फुडल्यान एकच लायला तो बरो फुडें लायला तो पुढे पयस आसा पण ह्या जंक्शनार कांयच ना ह्या जंक्शनार कांयच ना आनी सामको आतां वचोंक भंयच त्या हॉटेल त्या हॉटेल सगळ्यो गाडयो घुसपता हय सगळे घुसपता वयल्यान रातच्या आनी रावपाचाच ना 7 जाला पर्यंत हय कांयच डेंजर कळना नाही फुडल्यान गाडी पळोवन ह्या बसता दोळ्याचेर क्रॉस करपूच जायना रातचो रावचो पडटा ते काय बेगी बेगी जावंक जाय आशिल्लें फाटल्याच्यान एकदां ह्या घेतला रेग्युलेशन घेतला हयसर हे घालपाचो पंचायतीन रावंड सर्कल करपाचो ते नांव म्हणटा सर्कल ना जाल्यार आमी वचपाचें अशें। माझ्या फाटल्यान आतां पळया ह्यो लायनीच्यो बशी आसा आतां खंय कशें वचपाचें हेजें डायरेक्शन नसल्या कारणान सगळे हांगा येवन घुसपता आनी जर मेजर जर एक्सिडंट जाता जाल्यार ह्या सायन बोर्डा खातीर एकाय जाग्यार सायन बोर्ड अशें दिसना काम चालूच आसा आनी एक्सिडंट तर जायत आसा। म्हाका दिसता आजून एका एक वर्सभर वयतले सगळो रोड जावपाक तो मेरेन कितले लोकांचे बळी वयतले कांय समजूंक शकना आनी हेचे आन्सर कोणूच दिवंक शकना कारण आमी सदांच अशे जागे जे डेंजर स्पॉट आसा ते हायलायट करीत आसता पण म्हाका दिसता ना सरकाराचे दोळे उगडना आनी ना ह्या रोड डिपार्टमेंटाचे दोळे उगडना। सुशेगाद आसा लोक मरत आसा आनी फक्त पेपरार न्यूज येयली नाजाल्यार टी व्ही चॅनलार न्यूज येयली काय लोकांक कळटा की मेलो म्हूण की मेल्लो वचत आसता पूण हांगासर प्रॉब्लम असो जाता की कितले आनी बळी हो रोड आनीक घेवपाचो आसा अशें सगळे जाण विचारता आनी सगळ्यांचो एक डिमांड आसा की बेगींतल्या बेगीन हो रोड एकदां कंप्लीट करचो सायन बोर्ड लावचे आनी खंय वचपाचें तें कळपाचें। गोवा 365 खातीर पेडण्याच्यान संदीप कामोलकर। दूध पिवन मनीस सशक्त जाता। सरकार सदांच सशक्तीकरणाची भाशा उलयता पूण मनशाक सशक्त करपी दूध वाडोवपाक मात फाटीं रावले ना। गोवा डेअरीन दुधाचे दर वाडयल्यात। दुधाचे दर बेगोबेग देंवयात बायलांनी गोवा डेअरी कडेन मागला। गोवा डेअरी आसा न्ही दूध हे सगळे लोक व्हरतात तेन्ना पयलीं 27 रुपया आशिल्ली आतां ती 28 रुपया घाली अर्द लिटर मागीर 2 रुपया तरी वाडले लोकांनी गरिबांनी कितें करप गरिबांनी अशें न्ही म्हणटा न्ही इतली जर दुधाची 1 पिशवीची चड च्या जायना थोडीच दोग जाण दाट च्या जाल्यार तशी जातली चड जाणां असं जायना लोकांनी कितें करप अर्ध लिटराची 29 रुपया केल्या 27 रुपया आशिल्ली पयलीं 27 रुपया आशिल्ली आतां 28 रुपया 29 रुपया केल्या तेन्ना तूं कितें करप गरिबांनी कितें करप आमी हेंच घेता दूध गोवा डेअरी भुरगे ल्हान भुरगे आमी गोवा डेअरीच जाय न्ही तेन्ना नाशिल्ल्यान बी कितें करप गरीब लोकांनी कितें करप तीच रेट पण दवरपाक जाय वाडोवप ना अशें आमचें म्हणणें। गोवा डेअरीन आपलें दूध जें आसा ताची रेट वाडयल्ली आसा 3 ते 4 रुपयांनी रेट वाडयल्ली आसा। पयलें म्हटल्यार स्टँडर्ड दूध जें आसा तें 4 रुपयान वाडलें आसा 50 आसलें तें 54 जालें आनी जें स्टोन मिल्क आहा तें 3 रुपया वाडलें आसा 48चे 51 जाल्लें आसा आनी जे हाय डिग्री मिल्क जें आसा तें आसलें तें 62 आसलें 67 रुपीज जाल्लें आसा। अशें दुधाची रेट वाडलेली आसा। आज लोकांचे अशेंच एक जाल्लें आसा की लोक म्हणटा की दूध हें परत वाडटा आनी लोकांचो पेमेंट जो आसा तो कमी जायत आसा तो वाडना
ताका लागून लोक म्हणटा दूद कशें पिवप, लोकां ही हाय चीज जाल्ली आसा, ताका लागून लोकांचे नाराजगी लोकांनी उक्तायल्ली आसा. ताका लागून लोक म्हणटा की हे दुधाची रेट वाडोवची न्ही, पूण आमकां जे दूद पयलीं मेळटालें तशेंच मेळचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. गोवा 360 कृष्ण नायक, फोंडेच्यान. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिंयाचे दीस पूण दिवचल मुस्लीम वाड्या वयल्या लोकांक भर शिंयाळ्यात सुको घाम काडलो तो थंयचे एके फॅक्टरीन. कारखान्यांतल्या प्रदुशणाक लागून भलायकी धोक्यांत आयल्या अशी कागाळ करून थळाव्या लोकांनी कारखान्याचें काम बंद केलां. दिवचलचो स्टील कारखानो सगळे नेम फाट्यार मारून आनी बेशिस्त वागून हवा आनी उदक प्रदूषित करता असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. कांय काळा पयलीं थळाव्यांनी कारखान्या आड कागाळ केल्ली. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान चवकशीय केली, पूण हे प्रकरण हातावेगळें केलें ना. ह्या प्लांटाक दिवचल नगरपालिकेची खंय परवानगीच ना. आतां कारखान्या कुशीन काळो धुल्ल पातळा. भितरले म्हेळें उदक न्हंयत सोडटात. तें धोकादायक. पिळर्णावरीच परिस्थिती जावची न्ही म्हणून सरकारान हो कारखानो बेगोबेग बंद करचो थळाव्यांनी मागलां. 2014 न्हू ही फायल केल्या विविल कॉलनीचे रेजिडेंट्सान जितेंद्र गोवेकराच्या नांवांनी फायल केल्ली आसा. तर आमची मागणी अशीच आहा की आयज जे हांगा चल्ला पळय कितें तुमकां तर तुमी जो बोट पळयतले की ऑरेंज फॉक्स स्टील प्रायवेट लिमिटेड आनी गोवा स्टील म्हणून अशा. आमचें म्हणणें कितें जी म्युनिसिपालिटी आसा तेंच्यांनी हांकां कांयच कसली परमिशनां दिवंक ना आनी इन्स्पेक्शन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान केलें. त्यांनी रिपोर्ट कोणाक कितें धाडलें खबर ना. हांव कितें म्हणटा, हांव रिक्वेस्ट करता सरकारी यंत्रणा की फॉलो करायचेर. हे जर तुम्ही फॉलो केले जाल्यार म्युनिसिपालिटीन जर आपलें काम सुरू केलें जाल्यार म्युनिसिपालिटीक कांयशी रिकवरी जातली. ते जातलेच, पण आमकां ते पडलेलें ना. आमचे लोकांक जो त्रास जाता तुम्ही पयशे दे थोडे काही दिसान पिलर्नान जे पेंट कंपनीक जो ब्लास्ट जालो तशें हांगा जावंक जाय. आमचो भुरग्यांचो जनरेशन आमकां भंय दिसता. आनी तुमकां खबर आहा वाटा देवच्यान जी नदी व्हांवता थंय नदीर आमचे भुरगे न्हांवपाक वयता. थंयच्यान ते गांवकोड्याक क्रॉस करून ती न्हंय फुडें वयता. हो सगळो पोल्युशन ते पाणीन लागता. म्हणजे कितलो लोकांक त्रास जाता तो तुम्ही समजून घेवपाचे. दाखय हांगा गाडी आसा, हे गाडयेचेर तुमी फक्त डस्ट पळय, हो डस्ट पळय, हेचेर तुमकां कळटलें कशें कितें जाता ते. आमी आमच्या वाड्याचे सगळ्यांनी गाडयो हांगा लायलेले आसा की हे तरी पळोवन ते मनशान जागो जावपाची. कोण कितें करता पळय हे कर्तृत्व तेणी मातशें लोकांच्या जिवा वांगडा खेळपाचें ना. आमी ताचे कडेन मागता. श्वासोश्वास घेवपाक त्रास जाता सगळ्यांक. आमकां भुरगीं जी आमची आसा 12 म्हयने तांकां थंडी जाल्ली आसता. आनी घरान कितें जाता? घरान आमचे सगळे काळे पार्टिकल्साचे लेयर्स आसा. आमकां एसी लायला जाल्यार सपोज एसी घरान आसून आमकां लांग गावना. सगळे पार्टिकल्स आनीक घरान येता आणि येता वयता ते गाडयेक आहा पळय ते पार्टिकल्स लागता. आणि तेंचे जे आनी एक सांगपाचें म्हणजे जे कोणाचोच हो मुद्दो घेयना की ते जे सगळे जे उदीक आसा वेस्ट आसा ते डायरेक्ट नदयेन सोडटा. आनी तुमकां रिपोर्ट सद्याचे खबर आसतले सबन इंडियेक पयल्या 10 पॉल्युटेड न्हंय आसा ती बिचोलची एक आसा. आनी जे पोल्युशन मेजर जाता ते ह्या हेज्या खातीर. आमी खुबशे दिसा हांगा येवन एवरी टायम शुक्ला म्हणून कोण आहा पळय ताका विजीट करता. आमी सगळे जाण आमचे लोकल लोक आहा पळय ते सगळे जाण विजीट करीता. कित्याक चडसो प्रॉब्लम जितको पॉल्युशन जाता पळय तितको ते पार्टिकल्स आसता पळय येता वयता लोकांचे दोळ्याक आहा पळय ते तोपता. ताका लागून आमी ऑलरेडी कंप्लेंट केल्ली आहा. पण ते आमकां आश्वासन अशेंच दीत आसता की आपण बंद करतलो हे करतलो. आनी कितें म्हाका दिसता की केमिकल टायर हे सगळे ते यूज करता थंय. तर म्हाजी मागणी इतकेच आहा की तेंच्यांनी हे सगळे आमकां लिगल दाखोवपाचे आनी हेजेर स्टॉप करपाचें. कित्याक आमचे चडशे नेबरांक सगळ्यांक लोकांक प्रॉब्लम आहा. मुस्लीम वाडा आसूं वाटेदेव आसूं आनी हे 2 ते 3 किलोमिटर पासून वयता तेजे जे पार्टिकल आसता पळय पॉल्युशन सगळे कडेन वयर धांवता. तर तेजेर ते पळोवंक जाय एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. सैमाक केन्ना कोण आडोवचे न्हय हें खरें. हाजी देख मोबोर दर्यादेगेर पळोवपाक मेळ्ळी. राखणे वडत बांदपा खातीर सामान हाडपाक सरकारान कोटी मोडून 100 मिटराचो रस्तो बांदलो खरो, पूण पुराय रस्तो एका धपक्यात व्हांवून गेलो. ते भायर रेवेचे दोंगर लेगीत कातरून गेले. अशें जालें जाल्यार पुराय मोबोर काबार जातले. हे आडायात, ना जाल्यार आमी कोर्टात वतले. थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. आज आमी आसात हो मोबर बीच आनी ह्या मोबर बिचाचेर तुमी पळयलें आसतलें की आमी तुमकां दाखयतात हांगा जे रिटर्निंग वॉल बांदपाक जाय म्हणून एक रोड तयार केल्लो आनी ह्या रोडा खातीर कोट्यान रुपया खर्च केलो आनी हो कोट्यान रुपया खर्च केलेलो ह्याच दर्या भितर गेले. हे पयशे कोणारे लास्ट लोकाले हे आमच्या आनी हे सगळे लोकाले पयशे हे गव्हर्मेंटान ह्या दर्यांक घातले कडेन आसात.
सांगपाचें म्हळ्यार इतलेंच की ही जी रोड बांदपाक घेतलो आज ह्या रोड बांदपाक घेतले त्या धडेचे पळयात आख्खो सँड ड्यून गेले कडेन आसा आनी हे नेचराचे डिस्ट्रॉय जाले कडेन आसा. आमगेलो एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणटा की आमी नेचर सांबाळया आमी एनवायरमेंट पिड्ड्यार करची न्हू म्हणून पूण ताका तेंची खंयची ऑथॉरिटी आसा ती सांगना हांगा नेचर डिस्ट्रॉय जालें म्हणून कांय हांकां मात सुद्दां कांय कळना फक्त हेणी बसपाचें आनी सायन मारपाचें आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें हें काम चलता काय कितें हांगा खंय तरी ऑथॉरिटीन येवन पळोवपा जाय. आज पर्यंत ह्या जाग्याचेर ऑथॉरिटी कोणूय येयली ना बट तुमी पयशे लोकांले पयशे उदकांत घालतले दर्यांत घालतले आनी तुमी ओग्गी बसतले हांगा कांयच करपा ना. आज हांगा पयल्या सँड ड्यून वचोन आख्खे डिस्ट्रॉय जाले कडेन आसा हांगा पळोवप केन्ना खंयची ऑथॉरिटी पळयतली. टुरिजम डिपार्टमेंट पळयना फक्त येवपाचें कॉन्ट्रॅक्ट काडपाचें आपल्याली कमिशन घेवपाचें आनी तेंचें काम जालें आनी कांय ना. हेजे खातीर आज लोकांनी सांगला आमी हो जो डिस्ट्रॉय जाले कडेन आसा हो डिजास्टर आमी खपोवन घेवपा ना वेळ पडल्यार आमी सुप्रीम कोर्टात सुद्दां वतले म्हणून पूण असलो डिस्ट्रॉय आनी हांगा कितें करपा आमी दिवपा ना म्हणून. 10 मीटर रस जावन आनी 10 मीटर भायर आसले आयज ते सगळे एरोड जावन वचोन इवन रस्तो सुद्दां गेला. आनी इफ एनीवन स्टार्ट दी हे एक्टिविटीज आतां लास्ट टायम आमगे हेंचे तेन्ना आमी सांगले हिंगा सँड गेले मुळे हें केलें म्हणून आनी आमी तरी that day we have not raised that voice. All the sand will have been flattened and this can go across this land to the river. This can happen and it will happen in future if government doesn't take action and should not allow anything here, because this is a very fragile area, very sensitive area, very delicate area. Putting what you call that concretization. This is a nature protect itself and nature should not touch. Government should see that no person should be allowed to touch the sand dunes. The activities what we foresee in future, we will go to the we will go after Supreme Court to get justice to prevent what is going on man-made disaster and with the man-made disaster, government is accountable for it because government doesn't take early steps to correct the measures. We always now we in the other areas we file complaints. Nothing has happened today till date. आणि अवघ्या 2-3 दिसांनी आज रोडू ना कितें दिसता हेजेर. आयज चोयलो मध्ये आमी सदां बिचार भोंवपाचे मनीस रांपोण म्हाका आमी आनी आयज चोयलो मध्ये आमकां सरप्रायज जालें. आयज एक विका भितर 5 मीटर कातरून गेलें. आतां हे सँड ड्यूज कातून उडयलो आहाय ही प्रॉपर्टी गेल्ली इन फ्युचराक जर हे सँड ड्यूज लेवल केले मोबर आनी ओल ना काबार. जेन्ना आमी राती न्हिदो वयताय तेन्ना सदां देवाको मागोन न्हिदताय आमकां रात आनी सांबाळ म्हणून कित्याक आम गिरायता सदां एक राती हांव कितें जाता तें सांगपाक जायना. ही जावन आतां डिजास्टर्ड एरिया यू कांट टच एनीथींग ओवर हियर. सो हांव मागता हाय ऑथॉरिटी कडेन एक सर्वे करची आनी जाता ते भाशेन एक्शन घेवचें कित्याक आजून पासून आमी हेजे कंप्लेन केल्या सियाळजणा लेक सायडीचे येयला नाही कांय ना. गोवा 365 खातीर मोबर साकून रमेश नायक राव. साखळे परीक्षा पे चर्चाचेर कला आणि चित्रकला सर्त आधारित परीक्षा जाली. साखळेच्या रवींद्र भवनात जाल्ले सर्तीत 342 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. कांय पालकांच्या दबावाक लागून भुरगीं आत्महत्या करतात. हाचो अर्थ पालकय तितलोच जबाबदार. मुख्यमंत्री सावंतान सांगले डिजिटल युगात कंटेंट क्रिएटर्सची गरज आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान फुडें सांगले. एक 2 गजाली आहा. थोडे पेरेंट्सूय जबाबदार आसात. ताचेर इतको प्रेशर घालता की तुका डिस्टिंक्शन येवकूच जाय, तुका 80% पडोवकूच जाय, तुका सायन्सीक एडमिशन मेळोवकूच जाय. ताका बाबड्या आर्ट्साक वयतले आनी हांगा जाता ताका सायन्सीकूच वचूंक जाय. आनी हे करियर जे आसा हांव पळयतालो की खूब मोठे करियर वेगवेगळ्यो संदी ऑपॉर्च्युनिटीज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींनी फाटल्या 5 वर्सांक ह्या भारत देशात अवेलेबल करून दिल्या. आणि हांव भारत देशात न्ही जगाच्या भायर वचपा खातीर कितल्योश्योच व्हडल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा प्रत्येकाक आनी वेगवेगळ्या फिल्डात आसा. वेगवेगळ्या फिल्डात ज्याच्या कडेन जो टॅलंट आसा तेणी जर आपलो टॅलंट वळखलो म्हजे कडेन कितें आसा जाल्यार म्हाका दिसता नक्कीच म्हणजे त्याचो हात कोणूच धरूंक शकना. त्याती आपल्या कडेन कितें आसा हे वळखप गरजेचें आसा. 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन पास जायत रावतले हेतून कांयच व्हडलेपण ना. कोण तरी 10वी 12वी कोण केलो पोस्ट ग्रॅज्युएट जायत रावतले
पण जाल्या जाल्यार कदाचित म्हणजे आमी एकदा पळयता नोकरी आनी ग्रॅज्युएशन ही सर्टिफिकेट जी आहा ती नोकरे खातीर आसतली. इट इज नॉट फॉर द सॅटिस्फॅक्शन, नॉट फॉर द सॅटिस्फॅक्शन. अजूनही आसा. आज कंटेंट क्रिएटर जाय. आज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार सगळ्यात चड गरज कोणाची डिजिटल युगात कंटेंट क्रिएटरांची चड गरज आसा. आणि कंटेंट क्रिएटर्स केन्ना जावपाक शकतले जाल्यार तुम्ही कंटेंट वाचतले तेन्नाच कंटेंट क्रिएटर जातले. सगळ्या क्षेत्रांची उदरगत कशी जावची, सगळ्या क्षेत्रांत जे जे प्रत्येक जण काम करतात त्या क्षेत्र कशें वयर सरचे आणि निरंतर चिंतन करून प्रत्येक क्षेत्रात ऊर्जा भरपाचें काम जे आसा आमचे प्रधानमंत्री गेली 9 वर्सां करीत आसात. तुम्ही सगळे जाणात. येणारी पिढी आजचे जे विद्यार्थी आसात जे फाल्यांचे आपले नागरीक, परंतु नागरिकांची जाणीव करपाक आणि तांकां आपल्या पांयाचेर उबे करपाक जो जो पेशान ते वतले त्या पेशान तांकां परफेक्ट करपाक प्रधानमंत्री मन की बात सारखे कार्यक्रम आपले जीवनातले अनुभव विद्यार्थ्यांकडे चड करून ते लक्ष दितात. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत रातच्या वेळार थंडसाण अणभवपाक मेळटा. IMDच्या ताज्या हवामानाच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 24 वरांत उण्यांत उणें तापमान 1 ते 2 अंश सेल्सियस वाडटले. तापमानात कांय डिग्री सेल्सियसांनी देंवतले असो आदी अदमास आशिल्लो. पूण नव्या अदमासाक लागून सकाळी प्रवाशांक थाकाय मेळूं येता. आयतारा सुर्याचो उजवाड बरो आसतलो असो अदमास आसा. मळबात कुपा आसची ना. दनपार मेरेन तापमान 32 अंश सेल्सियसा मेरेन पावतले. उण्यांत उणें तापमान 20 ते 21 अंश सेल्सियस आसतले. फाल्यां सकाळी गोंय वाठारांत हलके धुके पडूं येता. सकाळी पयलींच प्रवास करतल्यांनी जतनाय घेवची कारण कांय वाठारांनी धुके खूब खर आसूं येता. 25 तारखे मेरेन हवामान सुके. आयतारा सकाळी पयलींच धुके पडपाची परिस्थिती. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें तापमान 1-2 सेल्सियस. बोटधान्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.